भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्लीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मोड, बोर म्हजें मौन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच भाडोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत आंतून दुगेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक ताचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवेही आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज करीत भाशेन आमी उगडास करता, समोरण करता मार्थीर जाल्ल्या भोक्तिवंत रुदोल्फ आक्वाविवो आनी ताचे सांगाती. धर्मा पासत भावार्था पासत आपलो जीव ताणी दिलो. ह्या भाग्यवंत मनशाचो आमी उगडास करतना तांचे लागीं मागुया.
आमचे जिवितान होच किरीत भाशेन भावार्था पासत जीव दिवंक भावार्था पासत वावरूंक करपा मागतना जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी सोंसणिकायेची मनशां जावंक चुकल्या तर ह्या आनी सबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमी आमची इंदेसांवां देवा मुखार घालुया मागुया जायती आमची भाव भयण हॉस्पिटलांनी घरांनी कोश्टवतात तांकां देवाचें बोड मागुया. तेच भाशेन आमचींच भाव भयणां फाटल्या दिसांनी उदक येवन तांची घरां मोडलीं तांचें जिवीत एके भाशेन जायतें गंभीर जाल्लें आसा. तांचोय उगडास करून तांकांय देवाचें बोड मागुया. प्रार्थुया. सोड पदवीदार आनी काकलूट सारा देवा तुजी दया आमी काल पोणी मागता. भोक्तीवन रुदोल्फ आक्वावीवान ताचे सांगाती भाग्योन रोक साक्षा उतरान ओ क्रिस्ती लोकांक तुवें तुज्या एकल्याच पुताची ओळख मेळोवची केली. तांचे विणवणेन त्या लोकांक भावार्थान तीर कोर म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पोता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपलो तंबू पेण्या भायर काडून व्हरो आनी पेण्यातान मातसो पयस उबो करी. ताका ताणें जमातीचो तंबू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक तर सर्वेस्परा लागीं कितेंय विचारचें आसलें ताणें पेण्या भायर त्या जमातीच्या तंबूशी वचूंक जाय आसलें. मोइजेस त्या तंबून वचूंक भायर सोदतालो तेन्ना सगळीं पोरजां उबी रावतालीं आनी तो तंबून वचो पर्यान दर एकलो मनीस आपल्या तंबूच्या दारार रावून मोइजेसाक पळयतालो. मोइजेस तंबून भितर सोदतोच कुपाचो खांबो देंवतालो आनी तंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन उलयतालो.
दारार ताल्लोलो खांबो पोलेल्या उपरांत सगलो लोक उबो रावतालो आनी आपआपल्या तोंबूच्या दारार रावून सोरपोतालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलोयता तसो सोर्वेस्पोर मोइजेसा कडेन तोंडा तोंडी उलोयतालो. मोइजेस पेण्यान परतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक जेशुवे एक तारोण मनीस नुनाचो पूत तोंबू सोडून पयस सोरो नासलो. सिनाय दोंगरार चडून मोइजेसान सोर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सोर्वेस्पोरान म्हणलें, सोर्वेस्पोर सोर्वेस्पोर, दोयाल मोवाल काळजाचो देव, तो रोकडोच रागार जायना, पूण बोव दुलोब आनी विस्वाशी. हजारांक तो आपल्या बोलेपण दाखयता. चुकी, अपराध आनी पातक बोगशिता, तोरूय तांकां खास लायना. बापायच्या पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिळगेक लेगून तो खास लायता. आनी रोकडोच जमनीर साश्ट्रांगी पडून मोइजेसान देवाक बुजलो. ताणें म्हणलें, दोनया, हांव तुका खरेंच मानवलां जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागतां. हो लोक निबोर मानीचो खरें, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. कांय जेवी खाई नासतना ना म्हूण कांयच पिये नासतना मोइजेस थंय सोर्वेस्पोरा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो. ताणें फातरींचेर कोराराचीं उतरां बरोवन काडलीं, मुणगे 10 आज्ञा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब सोर्वेस्पोर कोनवलो सगलोच माये मोगाचो. सगलीं म्हणुया. सोर्वेस्पोर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. सोर्वेस्पोराची कर्तुवां न्याय नितीचीं जुल्म भोगतेल्यांक तो नीट करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्यांच्या दोल्या मुखार आपली विजमितां फाकयलीं. जबाब सोर्वेस्पोर कोनवलो सगलोच माये मोगाचो. सोर्वेस्पोर कोनवलो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटना. ताचें कालीस काकुतीचो तेवो. ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय. तो सोदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब सोर्वेस्पोर कोनवलो सगलोच माये मोगाचो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस सोर जितलो उंच आसा तितली व्हड ताची भोगती कोत्तोल्या थाय ताचो मोग. जबाब सोर्वेस्पोर कोनवलो सगलोच माये मोगाचो. उदेंत आनी अस्तोम जितली एकामेकाक पयस पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवलायेन वागयता तसो सोर्वेस्पोर आपली भोगती कोत्तेल्यांक दोया दोत्ता. जबाब सोर्वेस्पोर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. उद्गार. Sorbespora soy Sorbespora soy Sorbespora soy Sorbespora soy
देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Sorves pora soy Sorves pora Sorves pora soy Sorves pora Sorves pora soy Sorves pora Sorves pora soy सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांक धाडटूच जेजू घरान भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे चोरशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेरेचे वोपारीची सोजमोणी आमकां दी. ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणगे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नीर नोस्त्याचीं भुरगीं. नीर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यान लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातोलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दान किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्यावरी पोरजोळटलीं. आयकून कान आसल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक राजा आसलो खंय आनी ताका एक खासगी साकारी वो पर्सनल एसिस्टंट जाय आसलो आनी ह्या पासत ताणें उतर घालें. दुसऱ्या दिसा जायते जाण येयले हें काम सोदून घेवंक पर्सनल एसिस्टंट जावंक राजाचो. आनी हांकां राजान खंय सगल्यांक एका धाकट्या पोंडा लागीं वयले. तळय कशी धाकटें उदक थोडें उदक आसलें थंयसर व्हेलें आनी तांकां सांगलें सगल्यांक, जो म्हजो खासगी साकारी जावंक सोदता ताणें हे धाकट्या कोडशान हें तळयेचें उदक भरूंक जाय. पूण त्या कोडशाक एक बुराक आसलो. थोडे प्रयत्न देखून करिनासतना परतून गेले. हें केन्नाच जावचें ना. उरलोल्यांनी एक पावटी प्रयत्न केलो आनी उदक बरो ना तें पळोवन ताणें चिंतलें, घुडी राजा आमची फकाणां करता, आनी तो गेले. पूण एकलो प्रयत्न करीत रावलो. सोंसणिकायेन एक एक फावट हो कोडसो घेतालो, ते तळयेंत वेतालो, उदक भरतालो, राजाशी हाडटालो. पूण राजाशी पावता मेरेसर तें उदक काबार जातालें. आनी हें ताणें सोंसणिकायेन जायते पावटी करीत रावलो आनी शेकी हें तळयेंतलें उदक सोंपलें. पूण ते तळयेन उदक सोंपलें तेन्ना ताका खाला डायमंडाची मुदी मेळ्ळी आनी ती हाडून ताणें राजाक दिली. आनी राजान म्हणलें, शाब्बास, ही मुदी तुका इनाम. कित्याक? तुजे सोंसणिकायेक लागून. आनी ह्याच पासत तूं सोंसणीक देखून तुका हांव म्हजो खासगी सहकारी करतां, पर्सनल एसिस्टंट करतां. सोंसणिकाय आमच्या जिवितान जायते इनाम जोडून घेवंक जाता. हें जायते पावटी आमी चिंतूंक विसरता. सोंसणिकायेचो शेगूण जिवंक आमी विसरता. सोंसणिकाय म्हणल्यार एके भाशेन भितरली तांक मानून घेवंक. तेच भाशेन जें कितें आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट आसा आमच्यान तें मानून घेवंक जायना, ती तांक आमकां आदार करता मानून घेवंक. न्हूच कोश्ट आनी त्रास, पूण देवाच्याच आमच्या जिवितांत देवाचेंच उक्तेपण दाखोवंक, टू वेट फॉर गॉड. देव आमच्या जिवितांत वावरूंक हें उक्तेपण ही तांक म्हणल्यार सोंसणिकाय.
पवित्र पुस्तक सोंसणीकायचेर जायतें सांगता आनी सगल्यांक सोंसणीकायचें जिवी जिवंक उलो मारता. स्तोत्रां 37:7 आमकां हांगासर मेळटा. शांत राव, देवाक राव, वेट फॉर गॉड. देव आतां सोंसणीकाय दाखोवंक पवित्र पुस्तक उलो मारता जाल्यार उपअध्यक्षाच्या पुस्तकान 7व्या आवेसवरां 8वे वडीन आमकां मेळटा. कोण बागी? जो मनशाक सोंसणीकाय आसा ती तो बागी. गौरव आसा तें न्हय, पूण सोंसणीकाय आसा तो मनीस बागी. तेच भाशेन रोमकारांत आमकां मेळटा सोंसणीकाय दाखोवंक खंयसर कोश्टां दुमाड्यांनी सोंसणीकाय तीर रावंक पवित्र पुस्तक उलो मारता. रोमन्स 12:12. जोरी तर पवित्र पुस्तक आमकां सोंसणीकायची मनशां जावंक उलो मारता जाल्यार कित्याक कित्याक आमकां दर एकल्याक उलो सोंसणीक जावं? कित्याक आमचो देव बापूच पयले सुवातेर सोंसणीक. आनी हें आमकां शिव वर्तमानान मेळटा. आयज जेजूचे शीस जेजू लागीं विचारतात, ही वपारीची आमकां खबर सांग. नेर आनीक बोरी बियां मोदें. बोरी बी आनी नेर वाडटा वाडटा. ही वपार जेजू बेस बरे भाशेन इस्कुटावन आपल्या शिसांक ताची सोजमणी दिता. एके भाशेन वोंपी देव आनी देव सोंसणीकायेचो कंपॅशनेट तो काकलूटसार आनी तो नेर तेच भाशेन बरें बी वाडोवन दी म्हणटा. कित्याक चाकरांक हुस्को जालो. कशेय भाशेन जे दुस्मानान येवन नेर घातलोली शेतान ती काडून उडोवंक, पूण दोनी पयलींच काडी नाका म्हणटा. कित्याक ह्या शुभ वर्तमानान नेर हाका ग्रेक भाशेन उतर आसा, झिझानिया. आतां झिझानिया म्हणल्यार हें एक बॉटॅनिकल झाडाचें नांव. तें जें झाड गोवाच्या तोंडा भाशेन दिसता पळोवंक, सारकें गोवाच्या तोंडा भाशेन. तर जेन्ना गोवाचें बी आनी तेच भाशेन ही नेर आसता, ल्हान आसता तेन्ना कोणाच्यान ताचो फरक करूंक जायना, कित्याक दोनी एक सारकीं. पूण जेन्ना ती वाडटा वाडटा गो जातात, गो बागोता, पूण नेर तशीच स्ट्रेट उरता. आनी तेन्ना दोनयाक कळटा खंयची नेर आनी खंयचें बरें बी तें. आनी ह्याच पासत दोनी राव म्हणटा, सोंसणीकायेन राव, दोगांयकूय वाडोनी उपरांत आमी काडुया. कित्याक जोरी तर नेर काडूंक गेल्लो तेन्ना बरें बी उमटोन येवंक शकतालें. ही वपार आमकां देव सोंसणीकायेचो हें दाखयता. देव रावता, बरें तशें वायट जावनी वाडुनी वेळ दिता. वायट आसा तें बरें जावं, जिवीत एके भाशेन बदलूंक. शेवटाक ताणी आपणाच्या जिवितान निच्यो घेवची गरज. शेवट येतलो तेन्ना ताची जोडटी जातली. पूण सोंसणीकायेन वेळ दिता, रावता, वायट आसा तें बरें जावं. होच सोंसणीकायेचो देव जाल्यार आमकां रोचलेली आमी सगलीं ताची भुरगीं, आमी सगल्यांनी ताचेच भाशेन सोंसणीक जावंक गरज. पूण सोंसणीक जाल्यार कसलो मनशाक आदाव? सोंसणीकायेच्या मनशाक व्हड इनाम मेळटा. जशे परी त्या राजान त्या मनशाक सोंसणीकाय दाखयली म्हणून इनाम दिलो, तेच भाशेन आमकांय बी सोंसणीक जाता तांकां व्हड इनाम मेळटा. आनी हो इनाम म्हणल्यार कितें? दुडू धोलोत न्ही, पूण देवूच व्हडलो इनाम. आनी होच इनाम आमी पळयतात मोजेसाक मेळ्ळो. आयचें पयलें वाचप. एके भाशेन मोजेसाचो अनुभव, त्या तोंबून ताचो अनुभव, देवा सांगाता अनुभव जाल्लो ताची खबर करता. तोंबू एक सुवात आसली जंयसर मोजेस वेतालो, देवा लागीं उलयतालो. आनी जेन्ना लोकांक देवा लागीं कितें आपले प्रश्न व्हरोंक जाय आसले, मोजेस ते घेवन वेतालो ते तोंबून. आनी तोंबू जाताली सुवात मोजेस आनी देवाक मेळूंक. आनी देव मोजेसा लागीं मेळटा तेन्ना म्हणला थंयसर तोंडां तोंडी उलयतालो, एके भाशेन फेस टू फेस. हें तोंडां तोंडी एक फिगर ऑफ स्पीच एके भाशेन दाखोवंक मोजेसाचो आनी देवाचो संबंद इतलो की एका इश्टाचो उक्तो संबंद, एका इश्टाची इश्टागोत
आनी ते भाशेन देव ताचे लागीं उलयतालो कित्याक मोजेसूच आपल्या जिवितांत जायतो सोंसणीकायेचो आसलो. देवा ताणें सोंसणीकाय दाखयली. जायते फावटी प्रश्न बुडलो, देवा तूं खंय आसा, तुज्यो येवजण्यो कितें? देवाक सोंसणीकायेन ताचे येवजण्यांक तो उक्तो रावलो. तेच भाशेन आपले पोरजेकूय बी पोरजां जायते फावटी शेणली, तुवें आमकां खंय हाडल्यात. आमी फाटल्या दिसांनी जोरी तर वाचपा आमकां थंयसर मेळटा, पूण पोरजे तांय तो सोंसणीकाय दाखयता. आयज आमी जेन्ना भागिवंत आंतुनीक आमचो आस्कारी म्हणटात, ताका मान दितात, ताची भोक्ती करतात, तोवूय एक शांत तेच भाशेन सोंसणीकायेचो भागिवंत आसलो. आनी आयज तो आमकां उलो मारता हे सेवा धर्मान केरीत भाशेन नियाड करून आमच्या जिवितांत ही सोंसणीकाय हाडूंक. कित्याक सोंसणीकाय आमकां व्हड इनाम जोडून घेता, आनी तें म्हणल्यार देवाक रूप पळोवंक. आनी ही सोंसणीकाय कशे भाशेन आमी जेयतले? पयले सुवातेर देवा लागीं मागची गरज, पवित्र आत्म्या लागीं मागची गरज. कित्याक गालेसेकारां 5व्या वेस्परांत थंयसर आमकां मेळटा 22 वर्स. सोंसणीकाय पवित्र आत्म्याचें फळ तोच आमकां दिता, आनी ताचेच वरवीं आमी आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय जिवंक शकता. दुसरी सुवातेर सोंसणीकाय जी आमकां मेळटा ती आमी जिवितांत वेव्हारांत घालची गरज. जावं तें कामाक वेताना, जावं तें आमच्या कुटुंबांनीच जीं कोण आमकां दोगडायतात, त्रास करतात, तांची तांय सोंसणीक जावं. किरीत भाशेन सोंसणीक जावं आमच्या जाणट्यां तांय, आमचे शेमाय शेपाय आजो आजी, तांचें मन एके फावटी दुसरेंच आसता, आनी भुरगीं नात्रां तांचें मन दुसरें आसता. एके फावटी जायते फावटी सोंसणीक जावचे बदलेक आमी खूर उतरां उलोवन तांकां दुखयतात. जावं ताणीय बी भुरग्यां तांय सोंसणीक जावची गरज, तिवूय बी एके फावटी कोर उतरांनी भुरग्यांक आनी नात्रांक तापयतात. सगल्यांनी सोंसणीक जावची गरज, कित्याक थंयसर इनाम मेळटा तो म्हणल्यार मोगाचो, एकवटाचो. आनी तिसरे सुवातेर सोंसणीक जावं किरीत भाशेन रस्त्याचेर ट्रॅफिकांत जायते फावटी जाणटी जावं कोण मनीस जावं कोणा लागीं वाहनां नात तीं चलोन भाडें वेतात पावसाच्या दिसांनी. पूण मनीस धांवूंक जाय, पेशन्स ना, सोंसणीकाय ना. तें उदो आसा थंयसर देखून ताचे वेल्यान मोटोर व्हरतात आनी तांकां भाड्या भिजयतात त्या चिखलाच्या उदकांत. आमची सोंसणीकाय आसलोली जाल्यार आमी त्या मनशाक चलून वेता ताका मान दिताले आसले. एके फावटी ट्रॅफिकांत रावतात, आतां जायते रस्ते फोंड पडलेले आसात. एके फावटी एक गाडयेक वो ड्रायव्हराक ते फोंडांतल्यान पार करूंक उगोत लागता, पूण फाटल्यान येता तो पीक करून होन्नो मारीत रावता. सोंसणीकाय खंयसरूच दिसना. सोंसणीक आसली जाल्यार आमी दुसऱ्याकूय मान दितले आसले. होच देव जो सोंसणीकायेचो देव ह्या अवताराचेर येतलो. ताचे लागीं आमकां दर एकल्याक सोंसणीकायेचें जिवीत जिवंक कृपा मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या ओत्मीक फुडारांनी वाट चुकोवन गेल्ले आपले पोरजेक देवाची काकलूत परगोटूंक आनी देवाचें बोगसोणें चाकून दिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी पोरजेचें बरेंपण चिंतूंक, पोरजे सोवें तांची वागणूक दोयाल जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत जियेतना देवाची दया आमचे सरभोंवतणी अदीक करून आमचेर आड आसलोल्यांक आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
विश्वासान मागतां बापा आमकां दोगेन आयकून घे. ह्या मिसांत सिल्वेस्टर आनी फेर्मिना फेर्नांडीस हांच्या इतिहासां पासत आनी तशेंच आयच्या दुसऱ्या एका मिसांत इतिहासांत घातलेल्या डेव्हिड मिनेझीस हांचे खातीर भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन बापाचो शुभाम आशिर्वाद फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोगेन आयकून घे. मोगळ बापा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पातीचे भांगर करून शोकताय तुवें गांवसूत्रां माती दूल आमचे जिणे भांगर कोर पवित्रात्या दोयाल बापा मुक्ती पुना इल्कोलोलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे व्हरता तुका भोगता आमचे व्हरता. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या आत्वाक सुरवेस्पोर मानून घेव. आमच्या सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच पुतान रोग साक्षांक न्हूच उतरां बगोर देख दिवन कोस्टां दोगडां मदें तीर रावूंक शिकयलें. भोक्तीवन रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्या तुज्या रोग साक्षांचें कोस्ट मरण समोरंबून जेजूच्या मरणाचो योद्न आमी तुका भोक्तीन समर्पिता. आनी हें मरण आमचे जिणेन फावो ते पोरी परगोठूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भुंयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरां पवित्र बाबा सोर्पदविदार आनीक सासनाच्या देवा सुरकाणी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. भोक्तीवन रुदोल्फाक फाविवान ताच्या सांगात्या जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे सोगताय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सोपुर्णायन पोरजो होण लायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती हिंगायता. तुझ्या
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच खोशेन खोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी खोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात गावन बाबरताचो गूट पोरगोटुया Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non piange dolore. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non piange dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी प्रेतुमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दोरमुतां बागयोन आंतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमेशान ओत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना Amen. सुम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सोव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके आत्मीक तरेन म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी तुकाच हांव एकवटून रावूंक सोदतां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. भोक्तिवंत रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्या ह्या भाग्यवंतांचे देखी प्रमाणे तुज्या पुताचो प्रिती मोग आनी खोस्ट मरण आमच्या काळजांनी कोंचोवन आमचे दिसपटे जिणेंत आमी दाखोवं आनी सर्गीची शांती आमी निरंतरी भोगूंक पावूं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सात